टुडे मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. हळदण्या कालवे न्हंयत बस पडून 7 जाणांक मरण. जीव गेल्ल्या मदीं 4 भुरगीं. पळून गेल्ल्या ड्रायव्हराक अटक. सरकारान सुरू केली न्यायदंडाधिकाऱ्या वरवीं चवकशी. हळदण अपघाताच्या फाटभुंयेर सरकारान रद्द केली कार्नावाल परेड. लाखांनी रुपयांचे लुकसाण. परेडी खातीर आयिल्ले चित्ररथ गेले परत. काँग्रेसीचे फामिली राज लोक वेंचणुकेत करतले काबार. मनोहर पर्रीकाराचो दावो. पर्रीकार म्हणटा विजय पै खोत अजूनही भाजपांत. परवरी प्रभू मोनी राष्ट्रवादींतल्यान भाजपांत. माध्यम प्रस्ताचेर पर्रीकार 2 पावलां फाटीं. चर्चिलाक थेट जाप दिवपाक न्हयकार. पर्रीकार म्हणटा भाजपाची भुमिका कळटली जाहीरनाम्यांत. डायोसेशनाच्या शाळांचो प्रस्न सोडयतलो. आनी जीपीएलांतलो सगळ्यांत म्हारग खेळगडो सगूण कामत नव्या सिजना खातीर तयार. सागावकराक परत एकदा खेळपाक मेळटा म्हणून सगूण खोशी. सगूण म्हणटा दबावा खाला खेळपाक आवडटा. आता खबरो विस्तारान. कालवी न्हंयत बस पडून जाल्ल्या अपघातांत 7 लोकांक बुडून मरण आयलें. शेनवारा दनपारां हो अपघात घडलो. फेरीबोटींत घालपाक व्हेल्ल्या बसीचे ब्रेक फेल जाल्ल्यान बस सरळ न्हंयत गेली अशें ड्रायव्हर म्हणटा. ड्रायव्हर आनी कंडक्टरान उडकी मारिल्ल्यान ते वाचले. मरण पाविल्ल्या भितर 4 विद्यार्थी, 2 बायलां आनी 1 दादलो आसा. पुलिसांनी ड्रायव्हराक अटक केल्या. म्हाका जेन्ना फोन आयलो इमिजिएटली हांवें चीफ सेक्रेटरीक आनी डीजीपीक दोगांकी सायटीचेर वच म्हणून सांगलें. ते म्हजे कडेन कॉन्स्टंट इन टच आशिल्ले. आर्मीच्या ऑथॉरिटी कडेन उलयलें. तांकां गरज जाय जाल्यार जाय तो सपोर्ट दिवपाक. तांकां इवन हांवें सांगलां की कार्निवाल परेड पळय जी आसा ह्या इन्सिडेंटाक हे ट्रेजेडीक लागून परेड सुद्दां हांव ताका सांगलां कॅन्सल करा म्हणून. ऑलरेडी जांकां जे पळय कोण हे जाल्यात फेटल हातून हे जाल्यात ते तांकां सगळ्यांक 2-2 लाख एक्स ग्रेसिया पेमेंट डिक्लेअर कर म्हणून सांगिल्लो आसा आमच्या नॉर्मल हाचे प्रमाणे. समज एडिशनल कितें जाय जाल्यार गव्हर्नमेंट एडिशनली कितें दिवपाची व्यवस्था. पूल बांदपाचो विचार आसा तातूंत. थंय पूल बांदपाचो ऑलरेडी प्रोसेस चालू जाल्लो. I was standing for a ferry. It was 12:40 ferry. So the bus honked at least about 2 kilometers before it honked. So when it honked, there was a van in the middle. I asked the van person to get it side because he's going to turn the bus. But the bus did not stop only. I thought it is stopping now. Where? It is right inside. I just see it in front of my eyes. There are not more than 3 or 4 kids. That is for sure. There are about 2 ladies what they have removed. What about the driver? Did you see the driver? Driver and the conductor both popped out from there. I told them, Baba, you go inside and try to find out. I cannot swim. And even if I can swim just on top. I cannot go inside. I asked him, Baba, if you know to swim, you go inside. We asked the ferryboat people. The ferryboat came up till here, but not a single ferryboat person jumped from up. I called out 100 at 12:30. 100 number at 12:30. So this happened at about 12:25. And the police arrived here about 1:15, 1:20. So it's almost an hour. This driver has been arrested. His name is Rajesh Naik. He is also the owner of the bus. He says that brakes failed and he tried to control but he could not control. According to eyewitness and the driver, there were 4 these students and 3 adults. Out of the 3 adults, 2 were women and 1 was man. Priyal, daughter of Prakash Salgaonkar, 10 years old. Another is Dinah, daughter of Chris Dias, 8 years old. She is also from Kelvin. Then other 2 girls were Elvina Dias, 11 years old, again from Kelvin. Nagle Gracias. The 2 other bodies which we have found is Josephine, wife of Salvador Dias, and another man is there, Dayanand Janardhan Hoble.
So probably there should be one woman missing so far. The rescue operations are on. कालवी हळदण्या जाल्ल्या बस अपघाताक लागून गोंय सरकारान शेनवारा पणजेची कार्निवल परेड रद्द केली. कार्निवल परेडीत वांटो घेवपाक चित्ररथ पणजे आयिल्ले. परेड पळोवपाक हजारांनी लोक आयिल्ले. मात कालवी जाल्ल्या अपघाताक लागून सरकारान निमण्या वेळार परेड रद्द केली. We had been here for the carnival, but then having this mishap, and we are there with the parents. I don't know what to say. I don't know what happened in the accident, but yeah, it's really a shame because people all over here has been waiting it for a long time. It was really crowded here for a while, and people were looking forward to it. I think it's a wise decision because we have to mourn with those who have lost so many children. So I think it's a wise thing. कैंसिल हुआ इसका कुछ ये नहीं है क्योंकि वो बच्चे लोग के वजह से हुआ तो इट्स ओके. दूर से आए नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन वी हैव टू वी हैव टू कैंसिल इट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.